नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। सुप्रीम कोर्टान सकारात्मक निर्णय दिवनय रोखडीच मायनिंग सुरू करपाक मेळची ना। निरी संस्थेच्या रिपोर्टा उपरांत थारतली मायनिंगाची व्याप्ती, मुख्यमंत्र्यांची माहिती। मायनिंग पॉलिसी केली सरकारान मंजूर, 2 महिन्या भितर मुळावे शिक्षणाच्या माध्यमाचो सोक्षमोक्ष। मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्टुडंटाच्या महासंग्राम कार्यावळीत केली घोषणा। काँग्रेस लढतली लोकसभा वेंचणुकेचे गोंयांतले दोनूय सीट। राष्ट्रवादी बरोबरची युती गोंयांत तुटिल्ल्यात जमा। प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकाराचे संकेत। लोकसभा वेंचणुकेक उत्तर गोंयचो सीट राष्ट्रवादीकूच मेळटलो। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो दावो। सीटाचेर निर्णय घेतले पक्षश्रेष्ठी। काँग्रेसीक राष्ट्रवादीची जाप। सावरगाळ दाबाळ जीप स्कूटरी मदीं अपघात। स्कूटर चलोवपी करमणेचो तरणाटो आगटाक गेलो। लोकांचो जमाव। फामिली खातीर मागतात सेसा कंपनी कडच्यान आदार। आणि गोंयांत 2 भाषा असल्यार गोंयच्या उदरगतीक बरी दिशा मेळटली। राज्यपालाचे मत। कोंकणी भाषा मंडळाच्या वर्धापन दिसा भेटयले वेगवेगळे साहित्य पुरस्कार। खबरो विस्तारान। सुप्रीम कोर्टान खण प्रकरणाचेर थाकाय दिवपी निर्णय दिलो तरी मायनिंग रोखडेंच सुरू करप शक्य ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। मायनिंग सुरू करतलो जाल्यार निरीच्या रिपोर्टाची वाट पळोवची पडटली। ताचे उपरांत उत्पादनाची मर्यादा थारतली, पूण तो मेरेन काडिल्ल्या मिनाचे येरादारी करपाक मेळटली। गोंयच्या खण प्रश्नाचेर सुप्रीम कोर्टांत सुनावणी चल्ल्या। सुप्रीम कोर्टान गोंयाक थकाय दिवपी निर्णय दिलो जाल्यार सुद्धा रोखडोच खण उद्देग सुरू करप शक्य ना अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। निरी आपल्या रिपोर्टात कॅपिंग कितली दवरप आनी पर्यावरणाच्या मुद्द्यांचेर निकश थारायतले। ह्या रिपोर्टा उपरांत खण उद्देग सुरू करपाक जाता। कॅपिंग आमच्या पयलींच्यातून आसा न्हय, आनी तातूंत भितर आमी फक्त निरीचो रिपोर्ट मागलेलो। निरीन रिपोर्ट दितकूच मागीर फायनल ताचेर हे जातलें कॅपिंग फायनल कॅपिंग कितें जे एक्सट्रॅक्शन बी हे आसा तो निरीचो रिपोर्ट घेतकूच जातलें। तो पर्यंत मायनिंग ऑपरेशन चालू जावचें ना, बट वॉट इज रिमूव्ड कॅन बी ट्रान्सपोर्टेड आनी एक्सपोर्टेड, बट मायनिंग आनी एक्सट्रॅक्शन करच्या पयलीं निरीचो रिपोर्ट कंप्लीट घेतले। राज्य सरकारान आपल्या खण धोरणाच्या मसुद्यांत कांय प्रमाणात बदल केल्यात। तातूंत गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवप आनी पर्यावरणाची राखण करून खणी सुरू करप अशे म्हत्वाचे मुद्दे आसात। मागीर काही ऑब्लिगेशन्स घाल्या अंडर आर्टिकल 21 लोकल एम्प्लॉयमेंट, मागीर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, अश्यो काही गजाली भितर घाल्ल्या। रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी। मायनिंग पॉलिसी सरकारान मंजूर केल्या। महासंग्राम या प्रुडंटाच्या वर्सुकी कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ही घोषणा केली। माध्यम भास मुद्द्याचो सुटावो करूंक स्थापन केल्ली समिती 3 ऑक्टोबरच्यान सलग बसका घेतली आनी 2 म्हयन्यां भितर ह्या प्रस्नाचेर योग्य निर्णय जातलो अशी आस्त पर्रीकारान उक्तायली। पळयात महासंग्रामाची खिणचित्रां। मायनिंग पॉलिसी हांव रावल्लो कोर्टान केस आसा म्हणून, पण शुक्रारा हांवें ती मायनिंग पॉलिसी ऑलरेडी मातशें मॉडिफिकेशन करून एप्रूव केल्ली आसा। हांव नको ती नोटिफाय जाली जाल्यार मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो विशय हांवें ऑलरेडी कमिटी हे केल्या। 3 तारखेच्यान ती कमिटी मेळटली आनी म्हजी अपेक्षा की 1-2 म्हयन्यान विशय पूर्णत्व वचूंक जाय। पूण फाल्यां समजा काही लोकांनी चड काही आर्ग्युमेंट्स काडले जाल्यार एखादो इल्लोसो डिले जावंक शकता। Would you like to be a prime minister in future? प्रश्न असो विचारलो की जेन्ना हांवें मोदीक प्रायम मिनिस्टर कर म्हणून सांगला तेन्ना म्हाका हो प्रश्न विचारप कॉम्प्लिकेशन करून You can answer. नो, म्हज्या स्वताचें टेम्परामेंट इज नॉट मेंट फॉर अ सेंट्रल पोजिशन. लेट मी बी व्हेरी क्लियर. 75% attendance. Is it really necessary? If it is left to me, I will withdraw this clause saying that there is no need of even an attendance in the constitution. 10 to 15% concession in that
for students who have excelled in different fields. Aim of instruction, casino, illegal mining आणि रिजनल प्लॅन हे मुख्य चारही प्रश्नाचेर तुमच्या सरकारान लोक पळोवंक सोदतालो तो बदल अजून स्पष्टपणान दाखोवंक ना असो एक आरोप जाता. सद्याक तुम्ही जर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसताले तर तुम्ही तुमच्या सरकाराचेर खंयचे मुद्दे घेवन टिका करता आशिल्ले? पिक्चर अभी बाकी है काय 5 वर्सां काडुया आणि चलोवन सरकार. प्रुडंटाच्या 7व्या वर्सुकी दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ली मुख्यमंत्री, पत्रकार आणि विद्यार्थी हांच्या मजगती भासाभास दाखोवपी महासंग्राम तुमका पळोवपाक मेळटलो बुधवारा 2 ऑक्टोबराक सांजे वेळार 7 आणि राती 10 वरांचेर. महासंग्राम. लोकसभा वेंचणुके वेळार उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्यान वेंचणूक लढयतले अशें काँग्रेसीन स्पश्ट केलां. ताका लागून काँग्रेस आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसी मदली युती गोंयापुरती तरी तुटिल्ल्याच जमा आसा अशें काँग्रेसींतले फुडारी उलोवंक लागल्यात. वेंचणूक लडोवंक इत्सूक आशिल्ल्यांची नांवां 15 ऑक्टोबर मेरेन पक्षश्रेश्ठीक धाडटले. Right now, I would say, and we are going to say that both the seats we are going to contest. I think by 15th of this month, mostly we are going to recommend the names of candidates, aspiring candidates for North and South. Since we are gearing for parliamentary elections, 15 ब्लॉकाचे मिटिंगे बरोबरच ब्लॉक लेवलाचे पब्लिक मिटिंग्स असे 4 साधारणशे आम्ही शेड्यूल केल्ले आसात. 2 नॉर्थाक आणि 2 साउथाक. By this month end. By November we are going for तालुका लेवल मिटिंग्स. ह्या दोन्ही महिन्यात ज्या ज्या मतदारसंघात गेलो आणि लोकांकडल्यान एकच आयकू येता ते म्हटल्यार रिझायनमेंट अगेन्स्ट द BJP गव्हर्नमेंट. Another thing that has come to us is one man, one position. One who holds a position in the party need not be in the government. One who holds a position in the government need not be in the party. We are not for tainted people. Secondly, recently whatever is happening at the Delhi level, we are seized with the issue. Will you start weeding out people with criminal element from your party? जो भी है, I think we should try. We should. फुडल्या वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन आतां नेटान तयारी सुरू करपाचें थारायलां. काँग्रेसीची खासदार प्रिया दत्ताक गोंयांतल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक सोशल मिडिया प्रचार कसो करप आनी शेक कसो दवरप हाचेर मार्गदर्शन करूंक गोंयांत येतली. वेंचणुके वेळार सोशल मिडियाचो वापर करपाचें काँग्रेसीन थारायलां. आणि सोशल मिडिया संबंधी अवेअरनेस जावचें आणि जे आमचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते सोशल मिडियात इन्वॉल्व आसात तांकां एक दिसाची ट्रेनिंग 19 तारखेर दवरलेली आसा. 19 ते शिरोड्या दवरल्या. प्रिया दत्त आनी तिच्या बरोबरचे वांगडी जे आसात हे येवपाची शक्यता आसा. नक्कीच AICची फूल टीम येतली एज अ रिसोर्स पर्सन्स टू ट्रेन दीस पीपल. BJPच्या बरोबरच आमचे लोकल इश्यूज जे आसात त्या इश्यूंक सुद्दां वाचा फुटपाक जाय. प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. लोकसभा वेंचणुकेक उत्तर गोंयचो सीट राष्ट्रवादीकूच मेळटलो असो दावो काँग्रेसीचो युती पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला. सुभाष शिरोडकारान केल्ल्या विधाना फाटल्यान भाजपाच्या एजंटाचो हात आसपाचो दुबाव ट्रॉजन डिमेलोन उक्तायला. काणकोणा आयिल्ल्या हुंवाराचो अभ्यास करूंक घडयिल्ल्या समितीच्यो शिफारशी चालीक लावच्यो अशेंय राष्ट्रवादी काँग्रेसीन मागलां. काणकोणच्या हुंवाराक 2 ऑक्टोबराक 4 वर्सां जातात. लोकसभा वेंचणुके वेळार दोनूय सीट काँग्रेसूच लढयतली अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकारान सोमारा म्हणिल्लें. कोणाचो उमेदवार वेंचणूक लडटलो ते पक्ष श्रेश्ठी थारायतले अशें म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसीन सुभाष शिरोडकाराचेर फोग काडलो. They will contest both the seat. Was only exposed his immaturity as a leader of both. Because it is a well-known fact that this issue can be only decided by the High Command. And we are confident that the North Goa seat will be given to us in this alliance. If Subhash Shirodkar is really serious about it, then we could suspect that he is a BJP agent trying to divide votes. काणकोणा आयिल्ले हुंवाराचो अभ्यास करून शिफारसी करपाक सरकारान डॉक्टर शेटयेचे मुखेलपणा खाला समिती घडयल्ली. समितीन 2011 सरकाराक आपलो अहवाल दिल्लो. मात सरकारान ह्या अहवालाचेर कांयच केलें ना. First of all, NCP condemns the local MLA, who's a minister, who's silent about this and dancing after Russofonia games. I am demanding that the government takes immediate actions to put this committee report into action. ओमकार फळारी, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.